नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकाराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। बाणावले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुकीत आपाचो जोसेफ पिमेंता जैतिवंत जाल्यार फ्रँक फर्नांडिसाक 276, ग्रेफन्स फर्नांडिसाक 2623, रॉयला फर्नांडिसाक 1840 पडली मतां। थिवे प्रवाशान केलो टॅक्सी ड्रायव्हराचेर सुरी हल्लो, प्रवाशाक घेतलो पुलिसांनी ताब्यात। भाड्याच्या पैशावेल्यान दोगांय मदीं जाल्लो वाद। उसगांव हुर्सा कडेन सर्व्हिस रोडार भिरांकूळ अपघात, गायेच्या दबक्यात 52 वर्साच्या दादल्याक जागेरूच मरण। पशुखाद्य प्रकल्पाच्या जागेचे लीज रद्द करपाक दूध उत्पादकांचो विरोध। पशुखाद्य प्रकल्प बंद जालो जाल्यार गोवा डेअरी बंद जावपाची दूध उत्पादकांनी उक्तायली भिरांत। गांवचे प्रश्न सुटले उपरांतूच खणीक दिवची एनओसी। मये वांगणी ग्रामसभेत लोकांची मागणी, थारावूय केलो पास। आनी कूळ मुणकार कुफुसांतल्यान आसगांव घर मोडपाचो यत्न। गरवाडेकार घर बांदून आशिल्ली जमीन भाटकारान विकली। भायल्या भायर आमदाराच्या हस्तक्षेपा उपरांत पुलिशेन नोंदयली कागाळ। आता खबर विस्तारान। बाणावले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुकीत आपाचो जोसेफ पिमेंता जिखलो। 3049 मतांच्या आघाडीन पिमेंतान जैत मेळयले। ताका 5672 मतां पडली, जाल्यार फ्रँक फर्नांडिसाक 276, ग्रेफन्स फर्नांडिसाक 2623, रॉयला फर्नांडिसाक 1840 मतां पडली। 81 मतां पेड्ड्यार जाली। See, first of all, I would like to thank my MLA, Captain Benji Vegas, my President Amit Palekar, and Congress President Amit Patkar, and all the alliance partners as India, सगळे आमचे भाव जे India Alliance आमचे सांगाताक रावल्या. So this lead is for India Alliance and is for Aam Aadmi Party candidate is me. So सगळ्यांक बरें दिसता कित्याक after MP election, this was the second election on the alliance ticket. So it is proud feeling that I won the election on alliance ticket. So it's good. घडून हाडपाक पयलीं सद्या इतले कोटीन आहले हे इलेक्शनाक। आज हांव सगळे लोकांक सांगूंक सोदिता की जेन्ना आज हे ZP इलेक्शन जाताले तेन्ना आमगे सुराले गांवांत एक पंचागेले इलेक्शन चलताले। ते पंचा इलेक्शनात हांव आमदार जावन मातशे पुसान हांव मेते जालो ना, कित्याक द मेसेज इज व्हेरी क्लियर। ग्रासरूट इलेक्शनां आमी मेते जायनाय आनी ग्रासरूट इलेक्शन इज फॉर ग्रासरूट। पूण हे ZP इलेक्शन सिंबलार आहले आनी सिंबलार आहल्यार पॉलिटिकल पार्टी आमी मुखार सरपाची गरज आहा आनी ताका लागून आज आमी ग्रावंडार आहले। ही विक्ट्री बाणाले लोकांची, बाणाले लोकांनी आज दुसरे पार्ट दाखोवन दिल्ल्या। लोकसभेक कॅप्टन गिर्याताक आमी लीड आहली, आता आमी आमगे जोसेफाक लीड आहली आनी दीस विक्ट्री इज फॉर युनिटी। हो इंडिया एअरलायन्साची विक्ट्री, दिस इज नॉट दी आम आदमी पार्टी। वन ऑफ द मेजर जो आज झंडा जो आहलो आम आदमी पार्टीचो, हो झंडा आज आमगे हेन्झलान गायलो। आज हे हेन्झला लागून आज आमी हिंगा हाय। हांव जिखलोलो हेन्झला लागून आनी हेन्झल आज बरो आहा। वी आर प्राउड ऑफ हेन्झल एंड वी आर प्राउड दॅट ही ब्रॉट दी आम आदमी पार्टी विक्टोरियस हियर इन बेनावलीम। आज ही युनिटी आमची दाखयली आहा, ही युनिटी आज बाणालकारांनी गोंयभर धाडली आहा। बाणावले जिल्हा पंचायत बाय पोलाचो रिजल्ट आउट जाल्लो आसा। फायनल रिजल्ट आउट जाल्लो आसा आनी तातूंत भितर आपाचो इंडिया एलायन्साचो कॅन्डिडेट जोसेफ पिमेंता हो 3049 मतांनी जिखिल्लो आसा। ताका 5672 मतां पडिल्ली आसा। ताजे ओपोनंट जो सेकंड प्लेसीचेर आसा तो ग्रेफन्स फर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 2623 मतां, रॉयला फर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 1840 मतां आणि फ्रँक फर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 276 मतां। त्याचबरोबर 81 मतां ही इनवॅलिड म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसात। वेंझीची म्हणण्या प्रमाणे कॅप्टन वेंझीन सांगला की ही विक्ट्री आसा ती बाणावलेची आपल्या कामाची विक्ट्री, आपली कामाची पावती। जे 2 वर्सांक आपण जी कामां केल्ली आसा डेव्हलपमेंटाची जावं बाकी सोशल वर्काची, ती पावती आपल्या लोकांनी दिल्ली आसा। त्याचबरोबर आम आदमीचो प्रेसिडेंट अमित पालेकरान एक विधान केल्लें आसा। तांणी म्हणलां बाणावलेच्यान डायनेस्टी पॉलिटिक्स हें काबार जाल्लें आसा। आलेमांव फॅमिलीचे जे पॉलिटिक्स चलताले ते पॉलिटिक्स काबार जाल्लें आसा हें तांणी सांगिल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटीला बरोबर हांव गौरव प्रभू मोरकंदार।
बंद आशिल्ल्या पशुखाद्य प्रकल्पाची सुमार 1 लाख चौखण मीटर जागेची लीज रद्द करपाक गोवा डेअरीच्या दूध उत्पादकांनी खर विरोध केलो. महत्वाची गजाल म्हळ्यार गोवा डेअरी आनी पशुखाद्य प्रकल्पाक एकूच लीज आसा. पशुसंवर्धन खात्यान गोवा डेअरीक नोटीस धाडून तांच्या पशुखाद्य प्रकल्पाची लीज रद्द करता म्हणून सांगिल्लें. पूण दूध उत्पादकांक हे कशेंच मान्य ना. गोवा डेअरी आणि पशुखाद्य प्रकल्पाक एकूच लीज आसा. पशुखाद्य प्रकल्प बंद जालो जाल्यार गोवा डेअरी बंद जावपाची भिरांत उक्तयत दूध उत्पादकांनी ह्या निर्णयाक खर विरोध केलो. ताणी जी नोटीस धाडल्या हे कॉम्बिनेशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट फूल लीज गोवा डेअरी प्लस कॅटल फीड आणि गोवा डेअरीचे अराउंड 16,000 कॅटल फिडाची ती टोटल एरिया तांची आसा थंय 1 लाख 15,000 आमचे कडेन आसा. सो दोन्ही कंबाईन लागते ती लीज कंबायन आसा. पूण तांणी जेन्ना नोटीस तांकां एक्चुली तांणी पळयलें की कॅटल फीड डेअरी प्रॉफिटान चलता ह्या वर्सा आमी प्रॉफिटान आसा. जो एडमिनिस्ट्रेटर जेन्ना आयल्या त्या वर्साच्यान फ्रॉम ऑगस्टाच्यान आमी प्रॉफिटान आसा. तांकां एक्चुली म्हाका एक गव्हर्मेंटाक म्हणलें जें आमी आर्बिट्रेशनाची रिकवरी घातली गव्हर्मेंट रिकवरी करीत ना तेंचे कडेन. पूण दाणी मारता जें बोर्ड ऑफ डायरेक्टरान जें कितें केलें कर्मा ती तांकां मेळूंक जाय. तेंची हें सगळीं फार्मरां ब्लेम करप ना. ती लॉसां गेली पळय ती लॉसां कोणा कडल्यान गेली सगळी प्रूव जालें ते डिस्क्वॉलिफाय जालें. तेंची कडल्यान रिकवरी करची ती कशी हें जाता. आनी एक गोश्ट म्हणल्यार कितें गोवा डेअरी आमी जी आवड जी आहा ती सबसिडायज रेटी दिता. आणि तेंच्यांनी कितें सांगलां की प्लांट लॉस आहा म्हणून की इन हिस्ट्री ऑफ गोवा डेअरी की गोवा डेअरीचो प्लांट पळय आहा तो केन्नाच लॉसान वचना. दुदाचो खावडीचो प्लांट आहा तो लॉसान वयतालो म्हणटा हे प्रॉफीट थंय हें जाता. पूण दुदाचो प्लांट लॉस ते कंप्लिटली तुम्ही शेतकऱ्यांनी हे नोटिसीचेर आक्षेप घेतला आमी तेचेर आक्षेप घेतला. ही आयज मुद्दो आशिल्लो कॅटल फीड प्लांट आनी डेअरी ही लॉसान चलता म्हणून गव्हर्मेंट ते लीज आमची कॅन्सल करून टेक ओवर करता. हो मुद्दो आशिल्लो. ह्या मुद्द्याचेर आमी एकवटान गेले कितें जो रिपोर्ट तेंच्यांनी केला तो सारको केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मया आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत मायनिंग विशयाचेर बरीच चर्चा रंगली. जो मेरेन गांवचे प्रश्न सुटावे जायनात तो मेरेन मायनिंग सुरू करपाक एनओसी दिवं नाकात असो थाराव ह्या ग्रामसभेत घेतलो. सरपंच सीमा रांदेकर हांच्या अध्यक्षतेखाला ही ग्रामसभा जाली. पयलीं आमी 3 ग्रामसभा जाल्ल्यो आनी आमी रेजोल्युशन पास करून घेतलें की जो पर्यंत भारतान मायनिंग सुरू जाल्ल्यो जाल्यार जो पर्यंत गांवाचो विकास मायनाचो जायना तो पर्यंत हांकां एनओसी दिवपाची ना म्हणून. आयज जेन्ना हांवें ग्रामसभे विशय मांडलो बाबा आयज वेदांता मायन सुरू जाल्ली आहा आनी ताका मायन सुरू जाल्या उपरांत ताका कितें कितें परमिशन दिल्लें आहा कितें तेंच्यांनी एप्लाय केला तेंच्यांनी सांगलें फक्त आमी एक न्यू आमचो एनएसपी प्लांटाक तेंच्यांनी एप्लाय केला म्हणटालो आनी तेंच्यांनी कांयच ना. आता म्हाज्या म्हायती प्रमाणे थंय सगळे इलिगल एक्टिविटी चालू आहा एनएसपी टू कोर्ट ऑफ मायनिंग जिजार. ताका सांगल्यार जो पर्यंत ताका तुमी एनओसी दिवंक ना तेन्ना ताबडतोब आमकां घेवचें आनी तुमी फूल बॉडी येवची आनी इन्स्पेक्शन करचें तो पर्यंत ताका ते एनओसी दिवं नाका. जेन्ना कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागलो तेन्ना ही मायन चालू जाली कशी तुमी एनओसी दिल्या ताका. ही वेदांता न्यू मायन जर कोण प्रत्येक जर गांवांत आमच्या तर घर बांदतलो जाल्यार ताका नवी एनओसी घेता पडटा. आनी ही आतां वेदांता नवी मायन ताका तुमी एनओसी दिली कित्याक कोणी दिल्या तर ते म्हणाले अजून आमी कांय दिवंक ना. तर कांय दिवंक ना जाल्यार ही मायन जाली कशी चालू तुमची एनओसी घेतली तर ना. हेचेर म्हाजो प्रश्न आहा. आमी मायनीचो तेंपो ना सगलो मायन जेन्ना चालू जाली तेन्ना सगलो धुलो आमच्या घरांनी येवंक लागलो. प्लस जी जनावरां कितें आहा वाघ म्हूण ती सगळीं आमच्या घरा म्हणजे आमच्या घरांनी येवंक लागली कुळागरांनी येवंक लागली ह्या आवाजान लागली आनी हेंचे कोड लागले आसतना हेंचे मायंड चालू हें कशें कितें तेच आमकां प्रश्न पडलेलो आहा. म्हणजे तुमकां गांवांचे कांयच पडलेलें ना अशें आहा. हय हय आमी प्रत्येक वेळार जेन्ना जेन्ना ते येतात कसले हेका लागून आमचो डिमांड तोच आसता की तुमी एनवायरमेंटल हें पळोवचें. एनवायरमेंटा आमच्या खंयच धोको बसो जायना. आनी दुसरें म्हणजे जेन्ना तुमी एम्प्लॉयमेंट हें काडटले ते आमच्या गांवच्या लोकांकच पयलीं प्रिफरन्स दिवचें अशें म्हणून तेंचे कडेन आमी सदींच नमूद करतात. आनी जे पळय फार्मर्स आसा ट्रकवाले आसा तेंचे सुद्दां तुमी प्रश्न सुटाव करचे अशें म्हणून आमी तेंचे लागीं प्रश्न मांडलेले आसा आमचे कसले तरी तेंच्यांनी सुरू केला.
सुरू केला काय ते आता आमकां पळोवचें आसा लोकांचें म्हणणें आसा की इलिगल चल्लां म्हणून आमी ते वचून इन्स्पेक्शन करतले खऱ्यांनीच इलिगल चल्लां काय ना ते कुळमुणकार कोफुसांवांतल्यान आसगांव प्रदीप आगारवाडेकाराचें घर म्हणून उडोवपाचो यत्न जालो. आगारवाडेकार घर बांदून आशिल्ली जमीन भाटकारान भायल्या भायर कोणाक विकली. उपरांत बाउन्सर धाडून आगारवाडेकाराचें घर मोडपाचो यत्नय केलो. ह्या प्रकरणांत आयतारा अणजण पुलिशेन 2 वेगवेगळ्यो कागाळी नोंद केल्या. आसगांव वाठारात फाटल्या 30 वर्सां सावन सर्वे नंबर 135/1A हे जमनीत घर बांदून रावपी प्रदीप आगारवाडेकार हांचे घर मोडून उडोवपाचो प्रकार घडलो. शेनवारा सकाळी 15 बाउन्सर आणि जेसीपी घेऊन आगारवाडेकार हांचे घर मोडून उडोवपाचो यत्न जालो. हे घडणुकेची माहिती हंजण पुलिशेक मेळ्ळ्या उपरांत ते घडणूक थळार पावले आणि घर मोडपाचे काम बंद केले. उपरांत पुलिशेन घरधन्याक आणि घर पाडपी दोगांकूय पुलीस स्टेशनार आफोवन व्हेले. मात पुलीस स्टेशनात वतना घरधनी प्रदीप आगारवाडेकार आणि ताच्या चल्याक बाउन्सरांनी आपल्या गाडयेत बसयले आणि 6 वरां तांकां हंजूण वाठारात भोंवडायले. उपरांत तांकां राती उसरा खंय एका बारा कडेन गाडयेंतल्यान उडयले. ह्या प्रकरणात आता आगारवाडेकार फॅमिली न्याय मागता. पुलीस काय करूंक शकना. म्हाका पुलिसांचो विश्वासूच ना. म्हाका पुलिसांचेर म्हाका भंयूच दिसता. आतां कशें जगपाचें आमी. चेड्या घरान बांदून दवरपाचो भायर सोडपाचोच ना. आनी मोदीत आतां कितें झप करून ते केन्ना येवन कितें मोडलें केलें जाल्यार हेंकां कॉल करून कितें फायदो ते येयत ना. तुम्ही आता तुमचे डॉक्युमेंट्स किती प्रोड्यूस केले पुलिसांक? आमी डॉक्युमेंट्स आतां दिल्या. तो आतां केस रजिस्टर करता म्हणटा आतां. रातच्यान ते कांयच करूंक ना. मग काल तुम्ही जेन्ना घर तुमचे डेमोलिश केले तेन्ना कशे तरेन तुम्ही रावले कितें? कशें रावली. एक सालान सगळ्याक फातर पडलेले आहा. थंय सायडीक सालान म्हाजो चेडो न्हिदता. सामान बी सगळें डॅमेज जालां आमचें. ते धुल्लो फाफडून आमी न्हिदल्या. धुल्लो काडून मातसो एक रातीक लागून फाफडून त्या धुल्ल्यान न्हिदल्या आमी. अशें जेन्ना घडत आसता गोंयांत पळय तुमी आमचे गोंय राज्याचे सीएम प्रमोद सावंत हांकां कितें सांगूंक सोदता मेसेज? ताका कितें म्हणून सांगतले आतां. आमकां जस्टीस जावं हेचेर हे नोटीस नासतना कितें नासतना पळय येयला न्हू. आमकां सगळें परत जाय बांदून. आमकां आमी आतां पावस येता कितें जाता. आमी कशी रावतलीं घरान. त्या घरान कशी रावंक आमी. जागोच ना जाल्यार भितर वयर चडटले जाल्यार ते एका फातरांक घट धरून धरून वयर चडोंक जाय. तेंच्यांनी पयला येवन घरान चडटले देवतले जाल्यार रावतले जाल्यार हे ना जागो ना. गोंयान गोंयकारांकूच जस्टीस मेळना. गोंयकारांकूच तशें करता. भायले येवन हे करता आनी हे भायल्यांक सपोर्ट करता. हे पुलिसूच भायल्यांक सपोर्ट करता जाल्यार आमी कितें करूं. अशेंच जालें न्हू तें. आमी गोंयकारां आसून हांगा इतलीं वर्सां आसून ती येवन हांगा 6 म्हयने रावन आपल्या नांवार करून वयता जाल्यार आमी कितें करपाचें. आमी जाली गाठी मरे भायली. इतले मजगती हो प्रकार जेन्ना थळावी आमदार डिलायला लोबो हांच्या कानार पडलो तेन्ना तिणें घडिल्ल्या प्रकाराविशीं तिडक उक्तायली. अपहरणाचो गुन्यांव दाखल जावंक नाशिल्ल्यान आयतारा आमदार डिलायला लोबो, थळावो सरपंच आनी आगारवाडेकार घरांतलीं सगळीं मनशां अंजूण पुलीस स्टेशनार पावली. चवकशी केल्या उपरांत तिका अशें दिसून आयलें की पुलिसांनी हें प्रकरण गुठलावपाचो यत्न केल्ल्याचें आमदार डिलायला लोबो सांगता. आमदारान ह्या प्रकरणाची दखल घेतल्या उपरांत पुलिशेन ह्या प्रकरणात घर मोडप आणि अपहरण केले म्हणून 2 वेगवेगळ्यो कागाळी नोंद केल्यात. आपल्या मतदारसंघात अश्यो घडणुको घडत जाल्यार त्यो खपोवन घेवचे ना म्हणून आमदार डिलायला लोबोन शिटकावणी दिल्या. काल आमच्या बायरो आल्टो ह्या वाड्यान आसगांव बाब प्रदीप आगारवाडेकर आणि त्याचे चेडो ही बायल तेजी चोडू आमचो सरपंच हे हांगा कोण तरी पूजा शर्मा म्हणून ती प्रॉपर्टी घेतल्या म्हणटा. हांव कितें म्हणटा ते पूजा शर्मान ना जो शर्मा नाल्यार वर्मा हे कोण भायले आहा तेणी प्रॉपर्टी घेतल्या पासून जाल्यार यू जस्ट कॅनॉट ब्रिंग अ JCP अँड डेमॉलिश अ हाऊस. प्रॉपर्टी घेतल्या तूं त्या शर्मान नाल्यार वर्मान तांकां लिगल नोटीस सर्व करूंक जाय कोण घरान रावता ताका. बाबा टू वेकेट विदीन 8 days or 15 days or 1 month. आणि ते वेकेट करिना जाल्यार ट्रू कलेक्टर प्रॉपरली टू लिगल सोर्स वेकेट करूंक जाय. आतां काल जालें कितें पयलें सांगता. नोटीस सर्व करूंक ना. येयले कोण JCPन मोडूंक बाउन्सर येयले आनी मोडूंक लागले घर. मागीर पुलीस येयले खंय दिसो ते JCPची चाळी पासून काडले आनी ते ऑपरेट काडले आनी मागीर परते येता JCPन परती मोडटा आनी तेंचे आख्खे अर्दें घर मोडलेलें आहा. तेज्या उपरांत तेज्या चेड्याक पळय आनी तेज्या पायक प्रदीप आनी तेजो चेड्याक कोण तरी गाडयेन बसयतात
आं 3:30 सुमार दोगांकी घेवन भोंव उडयतात आख्खे गोंयभर आनी हाडून 10:30 ते बॉबी बार्रा कडेन उडयतात. इज दीस नॉट द केस ऑफ किडनॅपिंग? आं येवन भुरग्यांक आनी तेजे हेका गाडयेन घालप आनी 6 वरांक उडोवप आनी हाडून उडोवप. दीस इज किडनॅपिंग केस. इफ दीस इज नॉट किडनॅपिंग, वॉट एल्स इज किडनॅपिंग? टेल मी. आनी तो बावडो पळय कोण कोट्टालो राती. ही सिनियर सिटीजन को दुयेंत आहा. आय डोंट नो वेर द लॉ एंड दीस इज रीच. The PSI and the PI has to take strict action. I and DYSP पासून कॉल केला. This cannot be tolerated in a small state like Goa and especially in my Shioli constituency. गोमंतक टीव्ही खातीर हणजूणच्यान स्नेहा आसोटीकार. सोमारा थिवे प्रवाशांन टॅक्सी ड्रायव्हराचेर सुरी हल्लो केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पर्यटकान टॅक्सी ड्रायव्हराक महिंद्रा क्लब लागसार देंवोवपाक सांगले. उपरांत भाड्याच्या पयशांवेल्यान दोगांय मदीं वाद जालो. मात तेच वेळार कोलवाचो पुलीस निरीक्षक विजय राणे तेच वाटेवेल्यान वतालो. ताणें दुबावीत लेनी पिटर सिमोयस हाका अटक केलो. सध्या ड्रायव्हराचेर जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. हांव महिंद्रान वयता आसनोडा. हो पॅसेंजर एकटोच आसलेलो. आमच्या एका टॅक्सीकारान तेका ते भाडें केल्लें, पण तो नासतना तेणें दुसरें भाडें घेवन गेलो तो भागान. म्हणून हांव थंय उबो आसलेलो. म्हणून तेका हांवें विचारलें टॅक्सी काय म्हणून. तो म्हणटालो थंय वचूंक जाय आपल्या महिंद्रान. कितले पयशे? 900 रुपया. त्या टॅक्सीकारान सुद्दां तेका 900 रुपया सांगले. बरं बस हे हाड म्हणटालो. गाडीन बसलो. तर म्हाज्या पयलीं दुसरो एकटो कोण आसलेलो. ताका विचारलें तूं वयता जाल्यार तो म्हणटालो आपूण वचना तूं वच म्हणून हांव घेवन गेलो. हांव नको तो फाटल्या सिटार बसलेलो. घेवन गेलो. तोंडाक मास्क बांदलेले. कितले जाण आसले? एकटोच आसलो. त्या नंतर गाडी म्हापशा साकून काडली. हांव करसवाडा गेलो. तो करसवाडा म्हाका कितें म्हणटालो शिरसे तू खंय पावला म्हटलें. हांव म्हटलें आतां करसवाड्या पावला. आतां खंय पावतलो म्हटलें जाल्यार शिरसे पावतलो म्हटलें. शिरसे पावता ते पेट्रोल पंपार खंय म्हणटा पेट्रोल पंपार. तेजो दुसरो पेट्रोल पंप आसा पळय थंय आयल्यान म्हटलं पंचायत आसा. थंय पंचायती कडेन उबो राव. एकटो कोण येता. एक 5 मिनटां 10 मिनटां उबो राव. तूं कितें घेतलो वेटींग मागीर म्हाका काय घेयना. तुमकां कितें दिवपाचें आसा ती नाजाल्यार आमचें आसा तेच 10 मिनटां जालें. बरें कितले राव म्हणलेलो सायटीक राव. तितल्यान म्हाका लग्न जालें. हांव लगेच भायर देंवलो. लगेच भायर देंवलो. पावस पडटा म्हणून हांव भितर गाडयेन बसलो. तेणें फाटसून कितें काडलें पळय ते म्हाज्या तकले बरोबर चेक करूंक ना हांगा मारिना बरोबर. म्हाका घट जालें. हांव म्हटलें कितें गाडयेन ना जाल्यार बोर्डा पडला ते कितें पळयता जाल्यार रक्त येवंक लागलें. दुसरो तेणें मारलो तो म्हाज्या हांगा मारलो. आनी म्हाका हे करूंक लागलो. कोंडून लागलो भितर. पळयता जाल्यार हेज्या कडेन सुरू आसा. पण हांव आतां भायर कसो सरतलो हे करतलो म्हणून दार उगडले रायट सायडची म्हाजी. आनी तितून भायर सरलो तरी सुद्दां तो म्हाका आडयता भितर. कसोच हे करता भायर तरी सुद्दां हांव वचत भायर सरता. भाडें करताले आमी थंयसर. भाडें करतना एक मिटर आमी पळयत तशें म्हाजे कडेन येयलो. म्हाका सांगपाक लागलो की आपणाक लागलो महिंद्रा क्लबान व्हरून सोडूंक जाय. हांवें बरें. आनी ताका 800 रुपया सांगलें. ना म्हणटलो 800 रुपया आमी दोग जाणा आनी आमची लगेज आसा बॅगा. हांवें बरें लगेज 100 रुपया एक्स्ट्रा म्हणटा. या म्हाका जालें. तेज्यानंतर राव आनी परत मेळटलें. या मरे आपूण चायची कॅन्टीन घाला. कॅन्टीन भितर तुका भाजी गावतली. आनी भाजी गावची ना चा गावतली. चा गावतली म्हणल्यार तो हांवें बस स्टँडार भितर वच तुका भाजी सगळें गावतली. बरें म्हणून येता म्हणून तुका हांव म्हणटा बरें म्हटलें हेका. आनी हांव चवथो आसलो. हांव चवथो म्हणल्यार तो गाडयो सुटल्यो.
म्हाजो देव येयना बरोबर तो म्हाका म्हणपाक लागलो तूं खंय वयता हांवें आमची किंवा गाडी तुका ते पॅसेंजर येवंक ना न्हू दोग जाण कोण ते हांवें म्हटलें म्हाजो किंवा गाडी आमची किंवा आमकां किंवा वयचो पडटा हांव तसो रावंक शकना तुका आमच्या फाटल्यान त्या गाडयो आसा म्हाज्या फाटल्यान एक पॅसेंजर आनी टॅक्सीवाला भितर जाला तो टॅक्सीवाला म्हणटा आपल्याक काय ना फॉर्च्युनेटली थंय आमचो PI पावलो आनी ताका रोखडोच ताब्यात घेतलो आमी. उसगांव खुर्सा कडेन सोमारा सकाळी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात संजय बाबलो पेडणेकार ह्या मोटरसायकल चलोवप्याक जागेरूच मरण आयलें. संजय पेडणेकार हो कामावेल्यान सुटून उसगांवच्यान खांडेपार वतालो, मात अकस्मात रस्त्यार आयिल्ल्या गायेक चुकोवपाक यत्न करतना ताचो मोटरसायकलीवेलो ताबो सुटिल्ल्यान ताका जागेरूच मरण आयलें. जे फोंडा शहरान वारंवार अपघात जात आसा आनी पयरूच एक अपघातात एक गाडी पोंदा पडोवन थंयच एक खुर्सा कडेन थंय एकटो एक्सपायर जाल्लो आनी तेजी गोवडी समज जर MRF कडेन पडलेली आनी आज हांगा थंयच खुर्सा कडेन जे सर्वीस रोड आहा जंक्शनाचेर थंय आज संजय बाबलो पेडणेकर हो MRF कामाक वयतालो आनी तो कामासून सुटोन घर वयतालो तेन्ना ताका अपघात जालो आनी त्या अपघातात ताका मरण आलें. स्वय अपघातात कोण म्हणटा की तो गाय एक आसलेली गाय चुकोवपा खातीर यत्न करतालो ताका लागून ताका जमनीर आपटलो आनी पडलो आनी मरण आयलें अशें म्हणटा की हो सकाळी जवळ जवळ 8 ते 8:30 सुमार हो अपघात जालो अशें पुलिसांनी सांगलेलें आसा आनी तो MRFान कामां वयतालो हेंवूच तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर पुणेच्यान. दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर गोरवाचो पयलो बळी गेलो. वाहनाच्या धडकेत बायपास रस्त्याचेर एके म्हशीक जीव वगडावचो पडलो. म्हशीक धडक मारल्या उपरांत अज्ञात वाहन चालकान वाहना सयत कुज्यो काडल्यो. हो जो नवीन बायपास आसा त्या बायपासाचेर बस मिल्ली आसा आनी कालूच आमचो एक सुनील थॉमस म्हणून सर जो म्हाज्या वार्डान रावता तेणी म्हाका रातीच फोन केला की ह्या बायपासाचेर गोरवां बसता आनी मदली लायट नासता त्या दिसा फुडली लायट नासली म्हणजे वायशे वाटेनची आनी कालूच तेणी म्हाका सकाळी रात्री फोन केल्लो की हांगा मदली लायट नासली आनी गोरवां बायपासाचेर येता आनी एक्सिडंट जावंक शकता अशें म्हणून सांगलेलें आनी आयज सकाळी जर पळयता जाल्यार ही म्हस हांगा हें मेल्ली आसा म्हणून हांव आतां कितें करता बायपासाचेर अशें एक्सिडंट हें जाता म्हणजे हो मृत्यूचेर सापळो जावंक जायना म्हणून हांव शेतकऱ्यांक जे कोण गोरवावाले आसा तांकां विनंती करता की रातची गोरवां सोडूं नाका. तुमकां जर गोरवां जर नाका कोणाक जर जाल्यार आमकां सांगा आमी गोशाळेन 340 गोरवां पावयल्लीं आसा. तुमच्या गोरवांक गोशाळेन धाडुया. आमी आतां मोहीम मातशी बंद केल्या कित्याक लोक आपली गोरवां गोशाळेन व्हेल्या काय तेंचे कडेन झगडोंक वयता की आमकां गोरवां परत जाय म्हणून. पूण तुमी जर अशी गोरवां मारून उडयत जाल्यार कितें फायदो. ही आतां येदी मोठी म्हस म्हाका दिसता हेजे 50 ते 60 हजार किंमत आसतली. म्हणजे शेतकरी आतां हे म्हस गेल्या उपरांत ताका आतां बेनिफीट मेळचे ना म्हणजे पयशे सरकारा कडल्यान मेळचे ना आनी ताका इन्शुरन्सूय मेळचो ना म्हणजे तो जाम पडटलो. म्हणून हांव परत विनंती करता की तुमी मातशे तुमच्या गोरवांक सांबाळा आनी हे जे कोण बायपासांच्यान लोक येता तो बायपास केला तो तुमकां फक्त सिटी कट करून चौकास वचपाक म्हणजे हांगा हो बायपास स्पिडीचो बायपास न्हू. म्हणून हांव परत लोकांक विनंती करता ट्रकवाल्यांक विनंती करता की चौकास चला मातशें सांबाळून चला. केन्ना लायट आमी हांगा घातलेली आसा तांकां हांव ते इंजिनियराकूय सांगतलो की लायटी बद्दल कितें ते चॅक करा आनी लायट कंटिन्यू आसा न्ही म्हणून. पूण तुमचें कर्तव्य आसा की चौकास वचप म्हणून. 15 दिसां पयलीं लोकार्पण केल्ल्या दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर एके म्हशीचो जीव गेल्लो आसा. अज्ञात वाहनाच्या धडकेक ह्या म्हशीक मरण आयिल्ल्याचें कळटा आनी हो अपघात काल राती घडलो आसूं येता असो एक अदमास आसा. फाटल्या 6 जुनाक वाळशी ते वाठादेव ह्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर लोकार्पण केलें. ताचे उपरांत ह्या बायपास रस्त्याचेर मोकाट गोरवांचो संचार वाडिल्लो आसा. वाठादेव आनी वाळशी जंक्शनाचेर तर गोरवां चक्कल मारून बशिल्लीं नदरेक पडटात. मदीं मदीं ह्या रस्त्याचेर गोरवांचो संचार चालूच आसता. ह्या गोरवांक लागून भिरांकूळ अपघात जावं येता अशी शक्यता न्हयकारूं येना. हो अपघात केन्ना आनी कसो घडलो तें कळना. मात ह्या अपघाता उपरांत ह्या बगल मार्गाचेर गोरवांचे जीव धोक्यात आसा हें स्पश्ट जाता.
फाटल्या सप्तकात ह्याच बायपास रस्त्याचेर वाळशी जंक्शनाचेर जीप आनी मोटरसायकलीचो अपघात जावन दोग तरणाटे जखमी जाल्ले. ताचे उपरांत आनीक एक ल्हानसो अपघात जाल्लो आनी आतां ह्या अपघातान ह्या बायपास रस्त्याचेर एका गोरवाचो बळी गेला आनी ह्या बायपास रस्त्या वयलो पयलो बळी थारिल्लो आसा. आतां मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या बायपास रस्त्याचेर मदीं मदीं लायटी पेटनात अशें कांय जाणांनी सांगलां. आतां पळोवचें पडटलें ह्यो लायटी केन्ना दुरुस्त करतात ते. गोमंतक टीव्ही खातीर न्यूजच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सोमाराक केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची दिल्लीत भेट घेतली. हे भेटीत मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली. हातूंत प्रामुख्यान ESA अधिसुचोवणी, रेंव काडप, खणमालाची येरादारी आनी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचेर चर्चा जाली. ह्या वेळार गोंयचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरे हाजीर आशिल्ले. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंयकारांनो, चलात तर पारंपारीक सांजावाच्या उत्सवात वांटेकार जावया. गोंय पर्यटन खातें घेवन आयला तुमचे खातीर खासा विवाद सांजाव. 23 जून सांजेच्या 6 ते रातचे 10 वरां मेरेन, तशेंच 24 जून सकाळचे 10 ते रातचे 10 वरां मेरेन हेलिपॅड दावजी एला ओल्ड गोवा हांगासर. ह्या सांजावाचे कांय म्हत्वाचे हायलायट्स: लायव्ह बँड, DJ, सांस्कृतीक मनोरंजनाची कार्यावळ, पारंपारीक गोंयची गितां आनी नाच, जेवणा खाणांची स्टॉलां, तशेंच रेन डान्स. इतलेंच न्ही तर पर्यटन खात्यान खासा इनामाय दवरल्यात. बेस्ट कपल कॉन्टेस्ट, बेस्ट सांवजाव आउटफिट कॉन्टेस्ट इंडिव्हिज्युअल तशेंच फॉर कपल्स, बेस्ट सांवजाव आउटफिट कॉन्टेस्ट फामिलां खातीर, बेस्ट सांवजाव आउटफिट ट्रेडिशनल ग्रुप्स, बेस्ट ट्रेडिशनल कुकरी कॉन्टेस्ट गेम्स. रावल्यात कोणाकूच कसलीच एंट्री फी भरपाची गरज ना. ह्या सांजा उत्सवात सगळ्यांक प्रवेश एकदम फुकट. तर सगळ्यांनी मुजरत ह्या उत्सवात वांटेकार जावन मज्जा करची. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या